ज्या पद्दतीन आयज सकाळच्यान जे कावंटींग सेंटराचेर कावंटींग सुरू आसा आनी 3 आरो आसा हांगासर, त्या पद्दतीन तिनूय कडेन विभागलेले आसा पंचायत कावंटींग आनी एक रिजल्ट येता तसो आमी तुमच्या मुखार हाडटा। आतांच शिरशान एक रिजल्ट तुमच्या कडेन डिक्लेअर केलो वेलिंग पिरियडाचो, तसोच आतां बानोडेचो भितर चालू आसा। म्हाजे कडेन आसा सद्या कुट्टी खांडेबर पंचायतीचो, तितूर 11 वार्ड नंबर 1 अभिजीत गावडे, वार्ड नंबर 2 मनीष नायक, वार्ड नंबर 3 विल्मा पेरेरा, वार्ड नंबर 4 हरीश नायक, वार्ड नंबर 5 नीलकंठ नायक, वार्ड नंबर 6 तहसीलदार, वार्ड नंबर 7 बाबू चारी, वार्ड नंबर 8 नावेद तहसीलदार, वार्ड नंबर 9 साजिदाबी सय्यद, वार्ड नंबर 10 संजना नायक, वार्ड नंबर 11 भिकू केरकार, ही कुट्टी खांडेबर पंचायती। तशेंच बानोड्या पंचायतीचोय कावंटींग सोंपिल्लें आसा। तितूर वार्ड नंबर 1 सुकानंद गावडे, वार्ड नंबर 2 वामन नायक, वार्ड नंबर 3 मनीषा कुरपासकर, वार्ड नंबर 4 अजय नायक, वार्ड नंबर 5 राजू बांदोडकर, वार्ड नंबर 6 चित्रा फट्टे, वार्ड नंबर 7 मुक्ता नायक, वार्ड नंबर 8 वेंकटेश गावडे, वार्ड नंबर 9 रामचंद्र नायक, वार्ड नंबर 10 सोनिया नायक, वार्ड नंबर 11 रेश्मा मुल्ला। पण हे सद्या ह्या पंचायतीचो निकाल लागलेलो आसा आनी म्हाका दिसता बाकीच्यो पंचायती जातल्यो म्हणल्यार खूब लेट जातलो, कारण हो इतलो सगळ्यांना प्रोसेस जाता म्हणल्यार आतांच जवळ जवळ 12 जाल्ली आसा। सो ज्या पद्दतीन रिजल्ट आमचे कडेन मेळटा त्या पद्दतीन आमी तुमचे कडेन पावयत रावतले।